आणि त्यांना पाका तशी दिल्ली गेली ना, पण त्यांच्याकडे दुसरी एबिलिटी असा की त्यांची चोच बरी स्ट्रॉंग असता, पाय बरे स्ट्रॉंग असता, सो त्यांना उडून कितें खावपाक धरपाची गरज ना. दे कॅन किल समवन विथ देयर लेग ऑर द बीक. कळ्ळें न्हू? ओके. नेक्स्ट इज मायग्रेशन. मायग्रेशन म्हटल्यार कितें? करेक्ट. मुव्हिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. फक्त मनीस करता की पक्षी करतात खबर आसा तुका? आम्ही म्हणटालो भायलो पक्षी येयला म्हणून, जेन्ना बरो तुमकां व्हडलो की भायलो येयला दिसता तर म्हणटा न्ही. ओके. सो 40% ऑफ द वर्ल्ड बर्ड आर मायग्रेटिंग. इगल्स आणि वेगळे दोन प्रकार असतात. एक प्रॉपर इगल्स आणि एका म्हणतात ते दुसरो म्हणतात तो काईट. कळ्ळें न्ही? तेतून आजुनूय आसात बदड बिदड भरपूर आसात. हो तुमचे सारखे बदक, ताका लेसर विस्लिंग टील म्हणटात किंवा डक म्हणटात. आणि हो इग्रेट. कितें? इग्रेट. हातूनय भरपूर प्रकार आसात. ओके. बघायनी भरपूर प्रकार आसात. ओके. एबिलिटीज अँड बिहेवियर ऑफ बर्ड्स. आता पक्षी उडटा, सगळे उडटा.